आमचे कोविड हॉस्पिटल इटसेल्फ हॅविंग द कॅपेसिटी ऑफ 220 बेड. आतां कशें आसलें, आमचे कडेन पयलीं आमी वेगळें कोविड केअर सेंटर करूंक नाशिल्लें, म्हणून सिम्टोमॅटीक असिम्टोमॅटीक सगळ्या लोकांक आमी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अशा पद्दतीन एका टप्प्याचेर आमच्या कोविड हॉस्पिटलांत तांकां एडमीट करताले, जांकां म्हणजे आयज पर्यंत एकाय पेशंटाक व्हेंटिलेटराची गरज लागूंक ना. फक्त 1-2 पेशंट जांकां ऑक्सिजनाची गरज लागली, बट दे आल्सो रिकवर्ड. आमच्या कडेन थंयसर डायलिसिसची सिस्टम म्हणजे सगळें अवर हॉस्पिटल इज वेल इक्विप्ड. एक पेशंट आतां किडनी फेलियरचो जो पॉझिटिव्ह जाल्लो, ताजी डायलिसिसची सोय सुद्दां थंयच आसा. इज रिकवरी. ओके. एक कॅन्सर पेशंट आशिल्लो, तोय कोविडांतल्यान रिकवर जाता. तो कोविडांतल्यान रिकवर जातलो, तो कॅन्सराची ट्रिटमेंट मागीर भायर घेतलो. किडनी फेलियरांतल्यान तो कोविडांतल्यान रिकवर जातलो, किडनी फेलियराची तो ट्रिटमेंट परत भायर घेतलो. हेजो अर्थ तो हे जालोच न्ही. म्हणजे हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा, आतां आमी कोविड केअर सेंटर सुरू केलां. कोविड केअर सेंटर खंय सुरू केलें आमी, तर PSC शिरोडा हांगासर 220 बेडाचें प्रोविजन, हें 250 बेडाचें प्रोविजन हें शिरोडा आसा. नवीन आमी कोविड केअर सेंटर सुरू करता. आमी वेर्णा एक हॉस्टेल पळयलां, विच इज इन आयसोलेशन इन हितून. थंयसर आमचे कडेन परत